आज म्हाका खूप अभिमान दिसता की मांद्रे मतदारसंघात सोपटे भाई 2007 जेन्ना BJP नासलो तेन्ना आमी भाईक ज्या मतांनी निवडून हाडले त्याच मतांनी आयज आमी भरघोस मतांनी सोपटे भाईक आमी निवडून हाडलेलो आसा। आयज खरें म्हटल्यार खंय तरी आमकां स्वर्गवासी मनोहर पर्रीकर यांच्या आशिर्वादान आमी सगळे कार्यकर्ते तसे सोपटे भाईचे हितचिंतक सगळ्यांनी मिळून आमी आयज सोपटे भाईक आमी निवडून हाडलेलो आसा आणि आमच्या CM प्रमोद सावंताचे हात बळकट केल्ले आसात। त्याच बरोबर आमी दोनूय मतदारसंघात त्याच बरोबर आमी लोकसभेचे सुद्धा श्रीपाद भाऊ आमी निवडून हाडलेले आसा। ह्या बद्दल म्हाका खूप खोशी भोगता कारण हांवें जेन्ना पक्षान हे केल्ले तेन्ना सुद्धा हांवें BJP पक्षात ह्यो हांवें एक निश्ठ असो आसा म्हणून हांवें काम केल्लें आसा आणि आयज खंय तरी आमच्या सोपटे भाईक आयज दाखोवन दिल्लें आसा की भाई आमचो जो आसा जो खरोखर आमी काम करणारो भाई आसा म्हणून आमी आयज सगळीं तेच्या बरोबर राविल्लीं आसा। तो बऱ्या मतान येयला आणि तो फुडें ताका बरो फ्युचर आसा। धनंजय तळकर हांव ब्लॉक कमिटी मांद्रे मतदारसंघाच्या ब्लॉक कमिटीचे उपाध्यक्ष आसा। तर हांव सगळ्यान पयलीं सगळ्या महिलांच्या वतीन आदरणीय सोपटे भाईचे हार्दिक अभिनंदन करता। कित्याक तर लोकांनी ताका खूब ताका विश्वासघाती म्हटलो, बंडखोरी म्हटलो, परत उचल बांगडी केलो म्हटलो, कितें कितें नांवां दवरली, पूण हे तेणी केल्ले विश्वासघात किंवा उचल बांगडी किंवा बंडखोरी न्ही, तर हे सर्वसामान्य लोकां खातीर चिंतलेले जनहित आसा। मांद्रे मतदारसंघाचो विकास आसा तो तेणी विश्वासान पार करचो इतलेंच आमी सोपटे भाई कडेन मागता। ज्या वोटरांनी आज तेजेर विश्वास दवरला, मांद्रे मतदारसंघाचे हितचिंतक वोटर परत आमचे भारतीय जनता पार्टीचे समर्थक हे सगळ्यांनी तेजे विश्वासान जे आज तांकां मांद्रे मतदारसंघात निवडून हाडला। खरेंच आमी त्या सगळ्या वोटरांचे